सहकार संमेलन हे जावचें म्हणून गोंयचे खातीर ते सहकार संमेलनाची तारखेन मातसो फरक जालो आनी हें संमेलन आतां 20 डिसेंबर 2015 हांगा पेडे स्टेडियमाचेर जातलें। आमी खास करून आपयल्यात देशाचे रक्षा मंत्री मनोहर भाई पर्रीकर, देशाचे सहकार मंत्री राधा मोहन सिंग, आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, त्याच बरोबर आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक जी, स्वता म्हणजे आपले डेप्युटी CM फ्रांसिस्को डिसोजा, हांव स्वता आसतलो, मागीर खासदार नरेंद्र सावयकर आनी आमदार ग्लेन टिकलो। ह्या सहकार क्षेत्रांत काम करपी वेवस्थापक मंडळ अथवा कर्मचारी वर्ग जेणी सगळें आयुश्य जें आसा ह्या सहकार क्षेत्रांत वेचलां तेंचो आमी तांकां सन्मानीत करतले। जे आयज सहकार क्षेत्र आसा आनी भविश्यान कशें आसचें ह्या संदर्भान विचार विनिमय जातलो। ह्या संदर्भान एक दिशा ठरयली वतली, काही म्हत्वाचे निर्णय घेतले वतले।